वनू जशें आमी फ्लोराचेर जे एश्युरन्स दिल्लें आशिल्लें त्या एश्युरन्सा प्रमाणे कला वृद्धी पुरस्कार ह्या वर्सा पासून आमी जाहीर करतात। जे मनीस ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाक शकतात त्यांचें वय 41 इयर्स टू 59 इयर्स म्हणल्यार 40 वर्सां वयर आनी 60 वर्सां सकयल ह्या वयोगटान आसपाची गरज आसा। हो पुरस्कार आमी मुद्दम कित्याक हाडिल्लो आसा की आमचो युवा सृजन पुरस्कार जो आसा तो 25 वर्सां त्या 40 वर्सां पर्यंत आमी आसात आनी तदनंतर आमचे बाकीचे सगळे पुरस्कार जे आसात, कला सन्मान म्हणू नाकात, गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड म्हणू नाकात, कला गौरव पुरस्कार म्हणू नाकात, ते 60 वर्सां जाले नंतर सुरवात जाता। पण मध्यंतरी असे बरेचशे आमचे कलाकार जे आसात त्यांच्यांनी इमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा, बट तदनंतर 50-55 वर्सां जाले नंतर बरेचशे तांकां कलेचे आदर करता करता, कलेची सेवा करता करता तांकां एखाद वेळ आरोग्याचे तांचे बिगडटा आनी म्हणूनच बरेचशे कलाकार जे आसा ते 60 क्रॉस करपाक शकना आनी म्हणूनच तो गॅप जो आसा तो 41 वर्सां ते 59 इयर्स सुद्दां तो गॅप भरून काडपा खातीर ह्या कला वृद्धी पुरस्कार वनूच्यान आमी सुरवात करतात। तेजी ह्या पुरस्काराचो 25,000 रुपया रोख, त्याच बरोबर शाल, श्रीफळ आणि सायटेशन दिवन आमी तांकां सन्मान करतले। जेणेन आपले म्युझिक, डान्स, नृत्य, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, भजन, कीर्तन अशा विविध कलेच्या क्षेत्रांत ज्यांच्यांनी नामना मेळयलेली आसात अशाच कलाकारांनी ताका अर्ज करपाक शकता। हो अर्ज करता आसतना घडये एखाद्या आमी ज्याणेन एखादें एप्लिकेशन इनवायट भरलें ना जाल्यार ताका आमी सुमोटो सुद्दां अश्यो जर काही गोश्टी जर आसल्यो जाल्यार तेजीय एज पर द कमिटी डिसिजन जे आसा तें जावपाक शकता। ह्या पुरस्कारा भितर एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, जेंकां युवा सृजन पुरस्कार फावो जाल्लो आसा तांकां हो पुरस्कार मेळपाक शकपाना। परत एकदां सांगता की जेंकां युवा सृजन पुरस्कार फाटल्यान म्हणजे इतिहासान फावो जाल्लो आसा, इन द पास्ट तांकां फावो जाल्लो आसा, दे आर नॉट एंटायटल्ड टू एप्लाय फॉर दीस अवॉर्ड, हे मातशे मतीन धरपाची गरज आसा। त्याच प्रमाणे आमचे अत्यंत महत्वाचो विशय म्हणल्यारूच की बरेचशे जाण हो जो फॉर्म जो आसा तो आमी ह्या त्या मंडे अवेलेबल करून घेतिल्लो आसा, तो म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर, रवींद्र भवन जंय जंय आमचे आसात, राजीव गांधी कला मंदिर आसात थंय हे सगळे फॉर्म्स अवेलेबल आसतले। एक म्हयन्याची आमी ताका एक अर्ज करपाची एक डेट दिल्ली आसात, आज पासून 1 म्हयन्या पर्यंत तेंच्यांनी ताजे पयलू तो हाडून आमकां भरून दिवपाची गरज आसा। आनी एकंदरीत हे जे पुरस्कार प्रदान जो आसा, जे फाटले आमी अर्ज मागयलेले आशिल्ले बाकीचे विविध पुरस्कारां खातीर तांचे बरोबरूच पुरस्कार प्रदान हो तेंचे बरोबरूच जातलो अशें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक नमूद करतां।